गीत घेवया पेज नंबर 6 A13 एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबूर, एकूच आमचो मातीस, एकलोच आमचो देवबाव, ओगीत आपल्या वरवीं शांतीच्या बन पासून सगळी एकूच जावचे आमकां आपण व्हरला, देखून आमी गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव कोत्ता म्हणटोच आमचें जिवीत जेजू सारकेलें जावंक जाय. जेजू आमकां सोडूंक आनी आमकां नव्या जिवितान भितर काडूंक ह्या संवसारांत आयलो. एक शेळी जावन ताणें आमची पातकां आपल्याचेर घेवन आमकां सोडयलीं. ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूचें जिवीत ओळखुया आनी जेजू सारकेली दुसऱ्या खातीर आमचें जिवीत ओरपितोली मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळेचो बाप. तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भगवंत पावलोन गलेशियकारांक बरयलोले चिठी वेले वचप. भावां भयणीनो, पेद्रूक पयले पावटी मेल्ल्या उपरांत 14 वर्सांनी बार्नबासाक घेवन हांव नव्यान जेरुसाल्याक गेलो आनी तिताकूय हांवें म्हजे बरोबर व्हेलो. देवान म्हाका अशें कळीत केलें देखून हांव थंय गेलो आनी जे मानाचे फुडारी आसले तांचे मुखार हांवें विदेशां मदें परगटीत आयलां. तें शुभत्मान एकांती घालें ना तर हांव निर्फळी वावुरतां वो वावुरलो अशें घडये जायत आसलें. पूण चुनोत केल्ल्यांक शुभ वर्तमान परगटचें काम पेद्रूक दिलां. तशेंच सुनोत करूंक नासलोल्यांक तें परगट करचें काम म्हाका दिलां म्हूण तांणी वळखून घेतलें. तर सुनोत केल्ल्यांचो धर्मदूत जावचे खातीर जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच म्हाका विदेशां सरी धाडला आनी जाकोबान, केफेसान आनी जुवांवान ह्या पवित्र सभेचे खांबे म्हूण लेखलोल्या मनशांनी म्हाका दिल्ल्या
देणे मानून घेवन आमी विदेशां सोरी आनी आपणे सुनोत केल्ल्या सोरी वेचे म्हूण थारायले. आनी एक ताराची कुर्णाकुशी तांणी म्हाका आनी बर्नबासाक हात दिलो. गोरिबांचो मात उगडास दवरूंक तांणी आमकां सांगलें, तर तेंच करूंक हांवूय जतनायेन वावरून आयलां. पूण केफस अंत्योकेक आयलो तेन्ना हांव तांचे तोंडार आड गेलो, कित्याक तो खोरी ते सारके न्हय आसले. जाकोबाचे कांय सांगाती येवचे आदीं तो विदेशा बरोबर जेवतालो, पूण ते येतोच सुनतीच्या पक्षांतल्या मनशांक भिवन तो इल्लो इल्लो फाटीं सरलो आनी तांचे तावन पयस रावलो. आनी हेरां जुदेवांनी ताचे फटोवणेची अशी देख घेतली की बार्नबास पर्यान तांकां लागून तेंच दोंगेपण करूंक पावलो. पूण शुभ वर्तमानाच्या स्वता प्रमाणे ते नीट सारके चलोनात म्हूण पळयतच सगल्या हुजीर हांवें केफेसाक म्हणलें, जुदेव जावनूय तूं विदेशी कसो आनी न्हय जुदेव कसो जियेताय म्हणटच विदेशांक जुदेवांची चाळ पाळूंक लायताय तें कशें? देवाचें उतर हें देवाचें व्हडकार. आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणया सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेच लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय परजाणो यावेक नावाडा. जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर कुशी, दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पराक जय जय. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावचें देणें दिलां. आब्बा बाप्पा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तांच्यान आतां जाता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जोवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुमी आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना देव बाप कसो दिसता तें चित्र मनान हाडटाय. जोरी तूं हाडटा जाल्यार गोडेक तूं चिंता आसतलो वो आसतलें. देव बाप व्हडल्या दोव्या खाडाचो सोदरेर बसून पयस आसलोलो. गोडेक तो एक नितीदार, ओकोण बाप, तुज्या बापाय भाशेन आदी. जेजू आयज बापाचें चित्र मुखार दवरून तो आमचो बाप मोगाळ, दोयाळ, बोगसणें दिनार आनी उदार म्हूण आमच्या बापा हें मागणें शिकोवन तावें कोत्ता. सांत पावलू जेजूक भेटल्या उपरांत एक मागण्याचो मनीस जावन क्रिस्ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक आपलें जिवीत खोदचिलें. कितें सारकें ना तें उक्तेपणी सांगूंक तो पाटी सोल्लो ना जावं ती पोरजा वो जेजूचे शीस पेद्रू पावलू बरोबर अंत्योकेच्या क्रिस्ती विदेशां सोरी जेवलो. पूण जेन्ना थंय जुदेव क्रिस्तांव आयले तेन्ना तो पाटी सोल्लो. पावलू आनी सगलीं क्रिस्तां परी एक आनी वेगळोच ना म्हूण थावें कोत्ता.
पापा आमकां मागण्याची मनशां कर. स्नान जाता जुआवान जेजूक बोट दाखोवन आपल्या शिसांक म्हणलें, ही देवाची शेळी. कित्याक खरेंच जेजू देवाची शेळी, एक फारीकपणाचो मेंढरो कसो जेजून आमकां सगल्यांक पातकांतली सोडयली. आपूण निरपराधी आसून पासून ताणें आमचे खातीर बारादी कुरीस सोंसलो. जे आमचे खातीर पातकी तो आमचो पातकां बोगशिलो. एक पाचकांचो मेंढरो कसो ताणें आमकां मरणांतल्या फासांतली सोडून एक नवें जिवीत दिलें. सर्वेस्पराच्या चाकरा भाशेन जेजून आमचे खातीर सगलें सोंसलें आनी आमकां पेकोवणी दिली. जिवेशी मारूनय उबो आसलोल्या मेंढऱ्या भाशेन जेजू कोश्ट दोग सोंसून मरूनय जैतिवंत जालो. हांव बरो, दुसरी पातकी, अशें म्हजो जायते फावटी समज जाता. न्हयच दुसऱ्याची चुकी सोंसणिकायेन भोगच्यो, पूण तांच्या पातकी जिविता सयत तांचो मोग करचो आनी तांचो भार फुडें व्हरूंक तांकां आदार दिवचो. दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारूंक सोंपें, पूण नवसरण्याच्या मार्गाल पावल मारूंक आंवडेतात तांच्या सांगाता चिंतून पासून अवघड. देखीक बेबदिकाय आनी ड्रग्स घेतल्यांक वायट म्हणूंक सोंपें, पूण तांकां आपणावंक कठीण. जायतीं आमची भावां भयणी तांकां भेट करून अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस जमातींत हाडूंक प्रयत्न करतात. आयज जावन ही देवाची शेळी, ही उतरां बेश्टी उतरां आमकां जावंक फावना, पूण क्रिस्ती मोन आनी जागृताय आमचे भितर हाडूंक एक सोयेक जावन दी. जेजू देवाची शेळी जालो. आमी जाल्यांत जाल्यार ह्या मिसांत देवाक दिनवासुया आनी अदीक जावंक प्रयत्न करूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 42, C32, सर्वेस्परा देवा. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय. तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरूताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्यांक ओत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
ऊंच सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कराराचे हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनच्या पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर उमताव, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका दिनवासता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरून दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तशीच सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीक म्हणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 54 D13 जेजू बऱ्या गोळ्या. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 224 D49 सर्वेस परा सवे.